इंडिया अलायन्सा उपरांत विरोधकांमदीं पडिल्ली फूट आनीक वाडली। 2020च्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, आप, तृणमूल काँग्रेस आनी हेर पक्ष एकठांय आयिल्ले, मात ताचे उपरांतचे वेंचणुकेक सगळे भिंगसाळे। दोन 2025च्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षान वेगवेगळे उमेदवार देंवयल्ल्यान मतांचें विभाजन जालें। काँग्रेसीन स्वतंत्र उमेदवार उबो केल्ल्यान मतांचें विभाजन जालें आनी ताचो थेट फायदो भाजपाक जालो, मात काँग्रेसीचे एकूय सीट येवंक ना। अशीच परिस्थिती अस्तंत बंगालातूय पळोवपाक मेळ्ळी। तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आसतना लेगीत काँग्रेसीन स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयली। हे खातीर मतांचें विभाजन जालें आनी ताचो फायदो परतून एकदा भाजपाक जालो आनी तृणमूल काँग्रेसीक हार खावची पडली। ह्या फाटभुंयेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें अशें आसा की दिल्ली आनी अस्तंत बंगालात मतांचें प्रमाण तपासपा खातीर हो प्रयोग केल्लो, मात ह्या रणनितीचो फायदो भाजपाक जाल्लो स्पश्ट दिसता। भाजपाक हारोवपा खातीर विरोधकांचो हेतू आशिल्लो जाल्यार काँग्रेसीन आपले स्वतंत्र उमेदवार देवप कितपत योग्य आशिल्ले असो सध्या प्रश्न पडला। आता 2027त उत्तर प्रदेश, गोंय, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात आनी हिमाचल प्रदेशात विधानसभा वेंचणूक जातली। पंजाबात सध्या आम आदमी पक्षाची सत्ता आसा। अशा परिस्थितीत परतून काँग्रेसीन स्वतंत्र लढपाचो निर्णय घेतलो जाल्यार ताचो फायदो परतून एकदा भाजपाक जातलो काय कितें असो प्रश्न पडला। तशेंच गोंयांत आप आनी काँग्रेसी मदीं तू मेळम्या सुरू आसा। ही परिस्थिती अशीच उरली जाल्यार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत गोंयांत मतांचें विभाजन जातलें हें निश्चित आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।